नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मालदीव्सचे राष्ट्रपती डॉक्टर मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्ल्या आमंत्रणाच्या फाटभुंयेर सध्या 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयल्यात. तांचे सयत एक खासा प्रतिनिधी मंडळ भारताक भेट दिता. आज नवी दिल्लींतल्या हैदराबाद हाऊस हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मोहम्मद मोइजू हांच्या फुडारपणा खाला देशांच्या प्रतिनिधी मंडळा मजगती द्विपक्षीय भासाभास जाली. ह्या वेळार कांय म्हत्वाच्या समजिकायेच्या कबलातीचेरूय सयो जाल्यो. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मालदीव्सच्या हो भारताचो सगळ्यांत लागींचो शेजारी आनी लागींचो इश्ट जावन आसा तेन्ना भारत मालदीव्जा खातीर सदांच फर्स्ट रिस्पॉन्डर आसतलो अशें सांगलें. इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे. हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है. क्लाइमेट चेंज हम दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है. इस संबंध में सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी में भारत अपने अनुभव मालदीव के साथ साझा करने के लिए तैयार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है. आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हम अपना हर संभव सहयोग देते रहेंगे. बसकेंत जाल्ल्या उलोवपाविशीं म्हायती दितना मालदीव्सचे राष्ट्रपती डॉक्टर मोहम्मद मोइजू हांणी मुक्त वेपार समजिकाये हे बसकेंत सकारात्मक भासाभास जाल्ल्याचें नमूद केलें. Shared commitment to remain engaged on further measures that will bolster the Maldives' economic resilience and stability. We had just now had the virtual launch of the RuPay card, which promises to enhance financial accessibility for the people of Maldives and India. We also just marked the completion of 700 housing units under the Indian Exim Bank's Buyer's Credit Scheme to address the housing needs in the Maldives. Additionally, we witnessed the inauguration of Hanimadu Airport runway, which would lead to better connectivity for economic growth. In addition to this, we have just signed and exchanged key documents aimed at enhancing our collaboration in several critical areas such as youth and sports, combating corruption and building capacity across various sectors. These agreements will not only strengthen our institutional frameworks but also promote transparency and accountability, which are essential for sustainable development. नक्षलवादी कारवायांनी प्रभावित जाल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांची नियाळ बसका केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या यजमानकेखाला आज जाल्या. हे बसकेक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे सयत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचे मुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. नक्षलवाद प्रभावित राज्यांची उदरगत येवजणेत आस्पाव आशिल्ले 5 केंद्रीय मंत्री लेगीत ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्ले. मार्च 2026 मेरेन नक्षलवादाचो धोको पुरायपणान नष्ट करपा खातीर केंद्र सरकार वचनबद्ध आसा अशें ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है. अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है. अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा. वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई
अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आज नवी दिल्लीत दिल्ली कंटोनमेंट वाठारांतल्या माणेकशॉ सेंटरांत आयोजित केल्ल्या डिफ कनेक्ट 4.1 ह्या संरक्षण उद्योगा विशयक प्रदर्शन परिसंवादाचें उक्तावण केलें। स्वदेशी उपक्रमाक उर्बा दिवपा हेतान तशेंच देशाच्या वाडट्या संरक्षण परिस्थितीचें महत्व प्रदर्शीत करपाच्या हेतान ह्या प्रदर्शनाक महत्व आसा। ह्या प्रदर्शनात संरक्षण मंत्रालया खातीर निर्माण केल्ल्या वेगवेगळ्या उत्पादनांचो आस्पाव आसा। राज्याचो हरीत वाठार राखपा खातीर सरकारान क्रांतिकारी निर्णय घेतल्यात। आपल्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाची याद बरीच वर्सां उरतली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे हांच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान दिवचले आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। माचयेर आदले केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, उद्देजक आनी समाजसेवक श्रीनिवास थेपो, सत्कार मूर्ती सुरेश आनी सौ शांती वाळवे, दिवचल पत्रकार संघाचे अध्यक्ष रविराज च्यारी हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सुरेश वाळवे हांणी पत्रकारितेन दिल्ल्या योगदाना प्रमाण सामाजीक कामांत लेगीत मोलादीक योगदान दिलां। तांचे कडल्यान शिकपासारकें खूब आसा अशें उतरांनी मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार वाळवे हांची तोखणाय केली। ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह निर्णय जे घेता पळय न्ही ते खूब कमी पत्रकार म्हणजे ते प्रामुख्यान पत्रकारितेंत हाडटा। म्हणून हांवें म्हटलें की ह्या गोंयची ग्रीनरी मेंटेन दवरपा खातीर हांवें जी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन्स घेतल्या ती अबादीत आसा आनी गोंय परत एकदा ग्रीनरी मेंटेन दवरपा खातीर सातत्यात इतिहासांत तेजे लोक नांव घेतले हें हांव प्रामुख्यान आयज सांगता। जी डिसिजनां आयज पर्यंत गोंयांत घेवंक नाशिल्लीं ती ग्रीनरी मेंटेन करपा खातीर म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हांवें घेतल्या आनी म्हाका त्या बद्दल अभिमानूय आसा। हें फक्त हांवें इतक्याच खातीर सांगलें कारण बाब सुरेश वाळवे हांच्यांनी जशें आमी पळयता की त्यांच्या पत्रकारितेंतल्यान त्यांच्या लेखणींतल्यान तांच्यांनी गोंयच्यो वेगवेगळ्यो गजाली लोकांच्या मुखार हाडल्यो। पोरण्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीची DNA चाचणी करपाची मागणी हिंदू रक्षा महाआघाडीचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हांणी केले उपरांत राज्यांत एकूच खवदळ उप्रासल्या। वेलिंगकर हांकां पुलिसांनी अटक करची अशी मागणी जाले उपरांत वेलिंगकार हांणी अटकपूर्व जामिना खातीर न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या। ह्या याचिकेचेर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हांच्या मुखार आज सुनावणी जाली। जामिनाविशीं सांजे 5 वरांचेर निवाडो दिवपाचें न्यायालयान जाहीर केलां। ह्या याचिकेंत हस्तक्षेप करपाची मागणी आपाचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी केल्या। तांचे आदवोगाद अमित पालेकार हांणी हे विशीं खबराकारांक म्हायती दिली। वेलिंगकरान ते आज हियरिंगाक आयिल्ले तेन्ना क्रूज सिल्वा जे इनिशियल कंप्लेनंट आशिल्ले ह्या मॅटरान तांच्या कंप्लेंटाच्या बेसिसाचेर जे ऑफेन्स रजिस्टर जाले त्या बेसिसाचेर आमी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्लें टू ओपोज द बेल एप्लिकेशन फायल्ड बाय वेलिंगकर। देर वर 3 more एप्लिकेशन विच वर ऑल्सो हर्ड आयज जी 3 आशिल्ली ती तिनूय हियरिंग जाल्या उपरांत आज कोर्टान 5 ऑर्डरीक दवरल्या मॅटर वेदर टू ग्रांट बेल ऑर नॉट। तांणी आज आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगलें की आपूण जो स्टेटमेंट केल्लो तो आपूण केल्लो पूण इट वॉज ओन्ली अ सजेशन टू इन्क्वायर इन टू वाय 400 crores शूड बी स्पेंट ऑन इट। बट आमी कोर्टाक दाखोवन दिला की कशे तरेन तो स्टेटमेंट डेरोगेटरी आशिल्लो आनी इट वॉज नॉट जस्ट अ सजेस्टीव स्टेटमेंट पण इट वॉज समथींग टू डेलिबरेटली इन्साइट वायलन्स। हे गजाली आमी दाखोवन दिला। कायदो ज्या तरेन आसा त्या तरेन पळयत जाल्यार 7 वर्सां सकयल जे ऑफेन्स आसता पनिशेबल ऑफेन्स आसता ह्या केसीन 3 वर्सां आसा थंय नॉर्मली बेल इज अ रूल बट इन दीस केस वी हॅव सेड दॅट बेल शूड नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही हो जो ज्या तरेन कम्युनल वायलन्स इन्साइट केलो गेलो आनी ज्या तरेन गोंयभर ताणें आज कम्युनल टेन्शन क्रिएट केलें ते पळयत जाल्यार ह्या मनशान जे डेलिबरेटली 3-3दा सिमिलर स्टेटमेंट केला तांकां अरेस्ट करचो अदरवायज इट विल नॉट बी अ डिटरंट फॉर हिम। बायलांच्या T20 संवसारीक करंडक क्रिकेट सर्तींत भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 6 गडे राखून सर्तींतलें पयलें जैत मेळयलें। दुबय हांगा जाल्ल्या खेळांत कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी घेवन देविल्ल्या पाकिस्तान पंगडान भारता मुखार जैता खातीर 106 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। हें आवाहन 18 षटकांत
5 बॉल आणि 4 खेळाडूंच्या बदल्यांत भारत पंगडान 108 धावणे करून मुकले. भारतीय पंगडाचे सलामीवीर शेफाली वर्मान 32 धावण्यो केल्यो. भारतीय पंगडाकडल्यान अरुंधती रेड्डीन 3 जाल्यार श्रेयंका पाटील हिणे 2 खेळगडे बाद केले. काल जाल्ल्या दुसऱ्या सामन्यात वेस्ट इंडीज पंगडान स्कॉटलंड पंगडाचेर 6 गडे राखून जैत मेळयले. भारत बांगलादेश हांचे मदीं जाल्ल्या T20 क्रिकेट माळेंतल्या पयल्या सामन्यात काल भारतान बांगलादेश पंगडाचेर 7 गडे राखून जैत मेळयले. बांगलादेशान जैता खातीर दवरिल्ले 128 धावण्याची मोख भारतीय पंगडान 11 षटकांत 3 गडे वगडावन साध्य केले. भारताच्या वरुण चक्रवर्ती आणि अर्शदीप सिंग हांणी दरेकी 3 गडे बाद केले. 3 सामन्याच्या माळेंत भारतान 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. माळेंतलो मुखावेलो सामनो 9 ऑक्टोबर दिसा दिल्लीत जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.